प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 8वा विसवोर, वोड 1 ते 11 पर्यंत. John chapter 8 verses 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी जेजू ओलिवे दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. दोन शास्त्रांनी आनी फारिसेवांनी पोरतुळारांत सांपडलेली एकली बायलेक हाडली आनी तांच्या सगल्या मदें उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोरद्वार कोत्ता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फर्मायलां. तूं कितें म्हणटाय? जेजूक ताच्या जबाबांत धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर तांणी अशें विचारलें. वळो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. आनीक एक फावट वळो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक सरूंक लागले. ओदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलोच उरलो जेजू आनी मदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय आसात? कोणेच तुजेर कास्तेचें फर्मोण मारूंक ना न्हू? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांव घाल म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमान आमी वाचता की एक पोद्वारांत सांपडलेली बायल हे फारिजियो आनी धर्मशास्त्री जेजू कडेन घेवन येतात. आनी भाव भयणींनो, त्या काळार मोइसेसाचो कायदो आसलो आनी मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे ज्या बायलेक पोद्वारांत सांपडलेली आसा तिका फातरांनी, तिका गुण्यांनी मरण फावो जातालें. आनी जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत येयल्लो तो शिकयतालो देवाची काकूट, देवाची कृपा, देवाचो मोग. तो केन्नाच कोणाक त्रासान उडोवपाक, कोणाक फातरांनी मारपाक, कोणाक जिवेशी मारपाक हें शिकयनासलो. वय सगल्या लोकांनी पातक केलां. कोणूच नासलो थंयसर इस्रायली पर्जेन जो पातक करिनासतना आसलो म्हणून तो. फकत जेजून एकूच मनीस आसलो, देव तो स्वर्गांतल्यान संवसारांत येयल्लो मनीस जावन फकत ताणें पातक करूंक नासलें. पूण सगल्यांनी केलें. धर्मशास्त्रांनी केल्लें, फारिजिवांनी केल्लें, पाद्रींनी केल्लें, लोकांनी केल्लें, जे सांत आसले ताचे शीस आसले ताणेंय केल्लें. म्हणटच सगल्या लोकांनी पातक केलें. म्हणटच जेन्ना जेजू देवाची काकूट, देवाची कृपा, देवाचो मोग शिकयतालो, हे जे फारिजियो आनी धर्मशास्त्री आसले ते सजमताले की आतां आमी जेजूच्या शिकवणे वयर आड वचया. कित्याक जेजू जी शिकवण दितालो ती शिकवण तांच्या कायद्याचेर आड आसली. कायदो म्हणटालो फातरांनी मार, जेजू म्हणटालो ना, काकूट दाखय, तांकां मोग दाखय, देवाची कृपा दाखय. आनी कितें घडटा भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू शिकवण दिता, जेजू देवाचें सगळें बरें सांगता, हे फारिजियो, धर्मशास्त्री, हे जे पाद्री आसात त्या वेळार धर्माचे, ते दुसरें सांगता. ते म्हणटा फातरांनी कोण पातक केलें तांकां जाय एके भाशेन त्रासान उडोवपाक. आनी भाव भयणींनो, आमी ह्या तेंपार, ह्या काळार आमी केन्ना एअरपोर्टा कडेन वचत जाल्यार, सुपर मार्केट कडेन वचत जाल्यार थंयसर CCTV आसता, क्लोज सर्किट TV. म्हणजे जो कोण लोक वेता थंयसर ते कॅमेरा ते ताका पळयतात
कोण बेता कोण येना म्हणून कितें घडलें जाल्यार तांकां तें कळोन येता कोण तेंचो त्रास करता तो. तेच भाशेन हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री एके भाशेन सीसीटीव्ही आसले, मनशाचे सीसीटीव्ही आसले, ते सगल्यांक जे कोण कितें सारकें करिना कोण कोण आड वेता तांकां गोट धरून ते रावताले आनी त्रासान घालपाक उडयताले आनी कितले फावटी तांचे कडसून पयशे घेवन तांकां ते सोडटाले. म्हणून इतले इतले वायट मनीस आसले ते फकत पयशांची आशा आसली तांकां. हे धर्मशास्त्री हे फारिझेव हे पाद्री जे आसले एकदम पातकी आसले कित्याक ते फकत पयशांचे आशेक रावताले. आनी कितें घडटा ते आतां एक पोदवार संपलेले बायलेक घेवन जेजू कडेन येतात आनी ते पळयतात आतां जेजू आतां कितें त्रासान पडटलो पडटलो तो कित्याक ते हाडटात फकत तिका न्हीद दिवपाक न्ही पण जेजूक त्रासान घालपाक. आनी जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा तांकां सगल्यांक ज्या मनशान ज्या लोकांनी तुमी हाडला ह्या बुधवार सांपडलेले बायलेक ज्या मनशान पातक करूं ताणें पयलो फातर मारूंक जाय. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो सगळे ते बायलेक सोडून दितात फातर गुणे सगळे हातान हात ते सोडटात घरा जमनीर सोडटात आनी ते पयस जाता आनी फकत ती बायल रावता जेजू बरोबर. आनी जेजू जेन्ना ती जेजू पळयता की ती बायल तिचे फुडें आहा ती पोदवार सांपडलेली बायल आहा तो म्हणटा तिका कोणें तुका कांयच करूंक ना, कोणें तुजी न्हीद करूंक ना, कोणें तुका त्रासान उडोवंक ना, कोणेंच तुका फातरांनी मारपाक जे फरमायल्लें ते तुजे गुण मारूंक ना. ती म्हणटा कोणेंच ना सायबा. आनी जेजू कितें म्हणटा तिका तो म्हणटा हांवूय तुका आतां गुन्हेकार म्हणिना वच आनी ह्या फुडें आनी पातक करिनाका. भाव भयणीनो आमी ह्या वेळार जेन्ना ह्या संवसारांत जेजू आमचे पासून खुर्सार मेलो ताणें आमचे आपले रोगत वारयलें आमच्या पातका पासून आनी आजुनूय आमी ही जेजूची कृपा देवाचो मोग जेजूची कितें म्हणटा ती कृपा हो मोग आनी काकूट आमी केन्ना आपणांक ना जाल्यार आयज आमकां गरज जेजूचेर भावर दवरता ते खुर्साचेर पडोवपाक. कित्याक भाव म्हणून ते खुर्सार जेजून आमचें सगळें जें पातक आसलें तें ताणें आमचे पासून ताणें आपल्या कुडीन घेवन तो आमचें मरण मेलो. देखून भाव भयणीनो आयज आमकां गरज त्या उतराची सजमणी त्या आमकां गरज जें जेजून घडलां आमचे पासून त्या कोन्याचेर सजमणी जेजून आमचे पासून सगळें घडलां आमकां देवाची काकूट मोग आनी कृपा दिल्या. देखून भाव भयणीनो आमी ही मोग आनी कृपा आनी ही देवाची काकूट दुसऱ्यांक दिवंक जाय ना तर आमी फकत दुसऱ्यांची न्हीद करतले. कितले फावटी लोक आमचेर आड येता कितलो लोक आमकां दुखयता आनी आमकां जाय तांची न्हीद केल्यार आनी आमकां जेन्ना देवा कडसून जाय जाल्यार आमकां न्हीद नाका आमकां देवाची कृपा जाय देवाचो मोग जाय देवाची काकूट जाय. म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना आमकां काकूट जाय कृपा जाय मोग जाय देवाचो आमी हो मोग ही कृपा आनी ही जी काकूट आसा देवाची आमी दुसऱ्यांक दिवया. दुसऱ्यांची न्हीद करपाक फुडें सरपाची गरज ना कित्याक जेन्ना आमी न्हीद करूंक सोदता तेन्ना आमकां मोग कृपा आनी कसलेंच बरेंपण देवाचें फावो जायना. आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करूया जें आमकां आमी आपणायलां खुर्सावर जेजू वरवीं भावार्था वरवीं तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आयज सावन आमी वावरुया. खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत हें मोगाचें जिवीत हें काकुतीचें जिवीत हें कृपेचें जिवीत आमी पयलीं जियोया आनी ही कृपा मोग आनी देवाची काकूट दुसऱ्यांक दिवपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.